केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान येवकार दिलो। हो मसुदो गोयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचे राजेंद्र केरकराचे म्हणणे। ऐकात। ड्राफ्ट जो मसुदा आसा हो गोयच्या अस्तित्वा खातीर आनी गोयच्या वर्तमान आनी फुडारा खातीर चडांत चड गरजेचो आसा, कित्याक हो जो मसुदो आसा तेचें जर बारकायेन वाचन केलें जाल्यार तेतून आमकां स्पश्ट जाता की 70-57 जे गांव आसा हे इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह विलेजीस म्हणून घोशीत जाल्ले आसा। आता हे जेन्ना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून एखादो आवाठ घोशीत जाता तर त्या आवाठान जे विना खणीचे व्यवसाय आसा, जे चिरे खणी आसा किंवा रेंव काडपाचे व्यवसाय आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर आडमेळे येताले, निर्बंध येताले। पूण त्या वाठारांत जे लोक रावतात, जे लोक पिढ्यान पिढ्या आपले पारंपारीक उद्योग व्यवसाय करीत येयल्ले आसा, तातूंत मागीर शेती आसा किंवा मासेमारी आसा किंवा पशुपालन आसा, ह्या उद्योगाचेर कसलेच आडमेळे येवचे ना। की जे नोटिफिकेशन आसा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा, तेचेर लोकांक जर आपली मतां व्यक्त करपाची आसा जाल्यार तांकां तशी सवलत जी आसा ही केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान मंत्रालयान दिल्ली आसा। गोंयान सत्तरी, सांगे, काणकोण, केपें हो आनी धारबांदोडा हो जो आवाठ आसा, हो आवाठ म्हळ्यार आमच्या गोंयची 6 अभयारण्य आनी एक राष्ट्रीय उद्यान आसा, तांचो आवाठ आसा। ह्या जंगलांची राखण जावप चड गरजेचें आसा, कित्याक जर जंगलां उरलीं जाल्यार आमकां पिवपाचें उदक मेळटलें, प्राणवायू मेळटलो आनी आमचें जिवीत आसा ही सुंदर आनी सोबीत जातालें। तेका लागून आमी सगळ्यांनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचें स्वागत करप ही चड गरजेचें आसा। महत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो। लोकांचो विरोध लक्षात घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली। तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो आस्पाव भितर करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।